शेंबर वर्सां काडी ते मुडो यातांचे पोरजेची ही दाद म्हणून तोडी कारण बायलो तांच्यो कस्ताचें ताजें जेवण वाडी आतां फ्रिजींतली 8 दिसांची खावची पडटा कोडी आदल्या मनशांनी शीतो वारें घेवन जिवीत जाल्लें बरें आतां एअर कंडिशनाचें माल पडटा वारें फ्रोझन बांगडे मेवतात उगडून पयशी सारकें दिसता सारें कोयट दर्याचें उदक पिवचें पडटा खारें शेंबर वर्सां उरपाचें कारण सांगता एक मातरी ती म्हणटा आतां मोगान पडटा 14 वर्सां जातरी आमी 25 वर्सां पासून आंकवारपणाची दी कातरी आमी काजार जावन 8 दीस पासून कुशीन घाली मांद्री 25 वर्सां हिसाब नातू आशेक जबाब दिता आमी 60 वर्सां तुमी 100 वर्सां उत्ता तुमी 25 वर्सां आमी 16 वर्सांचेर संवसार पडोवन काडटा आनी 60-100 हिसाब तितलोच जाता दोग जाण माजऱ्यांक पडोवन एक तरणाटो यासो तो मुळो यादलो लोक नेणार आनीक मेस्ता पिसो 25 वर्सां पासून मोग करून नासतना तेंप काडलो कसो आतां कसलो फायदो 100 वर्सां उरोन जातोच असो टिपटॉप कंप्युटरायज मॉडर्न संवसार जिवीतूच फास्ट जाला कोंबी नाका पावरार जातात पिलां 14-25 वर्सां हिसाब नातवान आशीक रेसलेत दिलां उलोय नातवा फाल्यां कोणें पयलां टिपटॉप कंप्युटरायज मॉडर्न संवसार जिवीतूच फास्ट जालां कोंबी नाका पावरार जातात पिलां 14-25 वर्सां हिसाब नातवान आजी